आकाशवाणी पणजी. ऐकूया वळेरी मतदाता जंक्शन. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन. मतदाता जंक्शन. जननी जन्मभूमीश्च स्वर्गादपि गरीयसी. झुळझुळ वावपी न्हंयांचो देश, हरयाळीन नेशिल्लो मातयेचो देश. आमचे सौभाग्यच आसा की आमी ते भारतभुंयेचेर जल्म घेतला जिच्या बद्दल जग मानता की विश्वगुरू जावपाच्या वाटेर सदांकाळ फुडें चल्ल्या. ह्या महान देशाचे सरकार घडोवपाक आनी चलोवपाक आमची आपली भुमिका आसा, आमचो वांटो आसा. तर येयात वळख करतात तुमची भारत आणि भारतीकडे, जे दर एका सप्तहात तुमकां देशाच्या निर्वाचन आणि जनादेशा कडेन संबंधित महत्वाच्या माहितीकडे घेऊन वयतले. मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन. नमस्कार, स्वागत आसा तुमचे मतदाता जंक्शनार. म्हजें नांव भारती आणि म्हजे वांगडा आसा भारत. नमस्कार इष्टानो. बरे भारत, आयज जेन्ना हांव ऑफिसांतल्यान येतालें न्हय तेन्ना वाटेन निर्वाचन आयोगाचो व्हडलोसो बॅनर लायिल्लो हांवें पळयल्लो. ताचेर बरयल्लें की तुमी तुमच्या मतदार वळखपत्रात आनी आधार कार्डात एका बरोबर लिंक करपाक शकतात. बॅनराचेर हाचे फायदेय बी बरयल्ले. अरे ही तर कामाची गजाल. हाचेर तर खोलायेन उलोवप जावपाक जाय. बरोबर तुजे भारत. हां, पूण आमकां हे सांगतलो कोण? आमचे काका आसात न्हय. देशाचे वेंचणूक प्रक्रिये संबंधात कसलोय प्रश्न आसूं जाप आसाच आमच्या वेंचणूक काका कडेन. हे पळय, तांची गजाल करताले आणि ते आयलेय बी. नमस्कार काका. नमस्कार शाण्या. नमस्कार काका. आयज एका मुद्द्याचेर चर्चा चल्ल्या जिचे बद्दल आमच्या आयकुप्यांक सांगप गरजेचें आसा. बरें, तर खंयच्या विशयाचेर चर्चा चल्ल्या दोगांची? निर्वाचन आयोगाच्या त्या नव्या अभियानाबद्दल तर तुम्ही ऐकलाच आसतले, जातूंत ते मतदाराक आपले वोटर ID आपल्या आधाराक लिंक करपाक प्रेरीत करतात. अरे हय बाबा, ह्या अभियानाबद्दल फक्त आयकूकच ना, जाल्यार हांवें पुराय म्हायती बी पुजायल्या आनी आपले मतदार वळखपत्र आधार कार्डाक लिंकूय बी केलां. अरे वा काका. हां, तशी एक गजाल आसाच. तुमी सदांच सामके अपडेटेड रावतात न्हय गो भारती? सामके बरोबर तुजे भारत. म्हणूनच तर वेंचणूक काकाक भारताचे वेंचणूक प्रक्रियेचे गुगल म्हणटात. बरें काका, आयज आमच्या आयकुप्यांक सांगात की ते कशे तरेन आपल्या मतदार वळखपत्राक आपल्या आधार कार्डा कडेन लिंक करपाक शकतात. हय हय, आमच्या देशाचे वेंचणूक प्रक्रियेचो हो नवो बदल आमच्या खातीर, आमच्या लोकशाये खातीर कितल्या फायद्याचो थारतलो. मतदाराच्या वोटर कार्डाक तांच्या आधारा कडेन जोडपाचे कितलेच फायदे आसात. अशें काका? कितें फायदो जातलो हाचो? खबर अशी आसा पुता की आमचे कडेन वेंचणूक पुरायपणान निश्पक्ष आणि पारदर्शी तरेन जाता. म्हणूनच आमचे वेंचणूक प्रक्रियेक विश्वात मान आसा. वेंचणूक प्रक्रियेक आनीकूय पारदर्शी करपाक निर्वाचन आयोगान हें शानदार पावल उबारलां. खरें म्हळ्यार आयोगाचें मत आसा की ह्या मिशनाक लागून मतदाराक एकाच वाठारांत नोंद जावपाक मेळटलें, चड न्हय. हाका लागून गडबड उणावतली. ओ काका, तर आमकां सगळ्यांक आमचो वोटर ID आणि आधार लिंक करप गरजेचें आसतलें? पळय शाण्या, तशें वोटर ID आनी आधार लिंक करप तुमच्या मर्जीचेर निबून आसा. हाच्या खातीर कोणाकच सक्ती करचे नात. पूण इतलें मात हांव सांगतां की हें करून घेवपाक सगळ्यांचो फायदो आसा. आनी अशें करून आमी आमच्या देशाचे लोकतांत्रीक वेंचणूक प्रक्रियेक बळाय दिवपाक शकतात. सगळ्यांक नमस्कार. अरे वा, कल्पनाय बी आयलें आमचे सायबर एक्सपर्ट. भारती दीदी, एक गजाल सांगू. आता न्ही आमच्या आयकुप्यांक एक बरोबर मेळपाचो संयोग पळयतात. ह्या देशाचे युवा आणि वेंचणूक काका सारकिले अणभवी बी. बेस्ट ऑफ बेस्ट. बरें, तुम्ही सगळे आयकतात. कितें चर्चा चल्ल्या सकाळ फुडें पार्कात व्यायाम करता त्या तरणाट्या मदीं? ऐकूया न्ही. अरे भावा, इतलो वेळ आपल्या मोबायलान कितें करता? मागीर करते, आता व्यायाम कर. हय बाबा, जालें. आरे लिंक आयिल्ली ती भरून पुराय करतालो. आयजच सोंपयतलो हें काम. अरे भावा, इतलें कितें म्हत्वाचें काम आसा की फांतोडेरूच सुरू केलां? अरे आपल्या वोटर ID आधार कार्डा कडेन लिंक करपाचो फॉर्म भरतालो. वोटर ID आधार लिंक
ही आनी कितें हनगड आसा बाबा? हांव तर तुजे कडल्यानूच पयले फावट आयकतां. मातसो डिटेलान सांग पळोवया. सांगता. शारिरीक व्यायामा सयत ह्या सगळ्या म्हत्वाच्या गजाली कडेनय लक्ष दियात. अरे माझ्या भावा, आता आमकांय बी अपडेट कर ह्या बाबतीन. पळयात भावानो, अशें आसा की निर्वाचन आयोगान आमच्या आधाराक आमच्या वोटर आय डी कडेन लिंक करपाची एक प्रक्रिया सुरू केल्या, जिचो हेतू आसा डुप्लिकेसी आनी गडबड दोगांकय रोखप. अरे लिंक करपाचें हें कळ्ळें, पूण गडबड कशी जावची ना तें सजमय मातशें. तर अशें आसा, तुमी जाणा आसतलेच की कांय लोकांनी चुकून वा म्हायती नाशिल्ल्यान आपलो वोटर आय डी करपाचें आवेदन 2 सुवातींनी केलें. जशें की पयले ते सुवातीर जंय तो मूळ रावपी आसा आनी मागीर ते सुवातीर जंय तो कामा खातीर वा नोकरे खातीर गेलो थंय बी फॉर्म भरलो. अशें? आतां ती व्यक्ती तर एकेच कडेन रावपाक शकता न्हय, एक तर आपल्या गांवांत ना जाल्यार त्या शारांत. समजा तो त्या शारांत रावपाक लागलो आनी वेंचणुके वेळार आपली शारी वोटर आय डी वापरपाक लागलो, पूण ताचें नांव आजुनूय गांवच्या वोटर लिस्टान उरलें ना आनी हाचोच फायदो घेवपाक लागले कांय लोक आनी गांवांत ताच्या नांवान वोट घालपाचो यत्न करपाक लागले, पूण तांकां धरले. अशा गडबडीची आनी डुप्लिकेसीची कागाळ जेन्ना केंद्र निर्वाचन आयोगा कडेन पावली तेन्ना अशें ठरयलें की देशाच्या नागरिकांनी वोटर आय डी आनी आधार कार्डाक लिंक कर, जेणे करून देशाच्या खंयच्याय नागरिकाच्या नांवार फकत एकच वोटर आय डी उरतली आनी चुकून जर ताची आनीकय दुसऱ्या पत्त्यार आय डी आसली बी जाल्यार तिचो सोद घेवप मेळटलो. अरे ही तर सामकी म्हत्वाची गजाल. जर अशें जालें जाल्यार म्हज्या नांवार दुसरो कोणूय म्हज्या मताचो अधिकार वापरपाकूच शकचो ना. हय भावा, तुवें बरे तरेन समजायले वोटर आय डी आनी आधाराक लिंक करपाचे फायदे. भावानो, आयजूच हांव ऑफिसाक वचचे पयलीं हें काम करतलों आनी ऑनलायनूच तर करपाचें आसा, लायनीत रावपाचें ना. बरें तर यात. इतली म्हत्वाची गजाल सांगली हांवें तुमकां सगळ्यांक. आतां एक कप च्या तरी दियात मरे. अरे यो इश्टानो, आयज सकाळची च्या पार्टी म्हजे कडल्यान. वा. ही तर सामकी म्हत्वाची गजाल कळ्ळी आमकां, न्हय? हय, आणि तशीच एक महत्वाची गजाल आयज समजून घेवया आमच्या सेलिब्रिटी आयकना कडल्यान. कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ. नमस्कार, मैं हूँ पलक मुछाल. मेरे गीतों को तो आप सबका भरपूर प्यार मिलता रहा है. मैं भी आपकी ही तरह देश की एक सजग और जिम्मेदार नागरिक और मतदाता हूँ. मैं आज आपसे ये कहने आई हूँ कि निर्वाचन आयोग की ये जो नई पहल है ना, जिसमें आपसे आपके आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने की अपील की जा रही है, इसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दीजिए. अपने आधार और वोटर आईडी को तो सबसे पहले लिंक कराइए और साथ ही ये भी गुजारिश करूंगी कि अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों की भी मदद कीजिए उनके आधार वोटर आईडी लिंक करने में. और यकीन मानिए, आपका ये कदम हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने में बहुत मजबूत कड़ी साबित होगा. जय हिंद. वाह दीदी. हां, आणि आता मुखेल वेंचणूक अधिकारी दिल्ली विभाग डॉक्टर रणवीर सिंग हांचे विचार. भारतीय संविधान 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर चुनाव में वोट देने का अधिकार देता है. इस अधिकार के सही उपयोग के लिए ये आवश्यक है कि प्रत्येक मतदाता का नाम मतदाता सूची में हो और एक ही जगह हो. साथ ही ये भी आवश्यक है कि एक मतदाता का नाम सूची में एक से अधिक बार ना हो. इसके समाधान हेतु मतदाता के आधार नंबर को उसके एपिक कार्ड यानी वोटर आईडी से जोड़ने का विकल्प दिया गया है. जो मतदाता आधार कार्ड नंबर से अपना एपिक कार्ड यानी कि वोटर आईडी जोड़ना चाहते हैं, उन्हें फॉर्म 6B भरकर ऑनलाइन या अपने बूथ लेवल अधिकारी यानी कि BLO को देना होगा. ये फॉर्म भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट, NVSP पोर्टल और COs की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है. इस प्रकार आधार को वोटर आईडी से जोड़ने से प्रत्येक मतदाता का नाम एक ही मतदाता सूची में रहेगा. इसके आधार पर वही मतदाता अपना मतदान कर पाएगा. इससे मतदाता सूची सही और सटीक रहेगी. कोई दूसरा व्यक्ति इसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा. ये मुहिम हमारे वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण में बहुत मदद करेगी. ये भी सुनिश्चित किया गया है कि आधार से जुड़े हुए एपिक कार्ड का पूरा विवरण सुरक्षित रहेगा और पब्लिक डोमेन में नहीं जाएगा.
वाह, कितले सोपे पद्धतीन डॉक्टर रणवीर सिंग हांणी सगळी तासां समजायली न्ही. हय. तर आता मातशें आयकुया एक NGOत काम करपी सुरेंद्र तिवारी हांची गजाल, जे मध्य प्रदेशांतल्या पयसुल्ल्या गांवांतल्या लोकांचे मतदार पत्र आनी आधार लिंक करपा खातीर ऑनलायन फॉर्म भरपाक तांची मदत करतात. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र तिवारी है और मैं मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले का निवासी हूँ. यहाँ पर मैं एक NGO के साथ मतदाता जागरूकता पर कार्य कर रहा हूँ. अभी हम मध्य प्रदेश के दूरस्थ व ग्रामीण इलाकों में रहने वाले विभिन्न वांछित लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं. साथ ही हम लोगों को अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं. हम मध्य प्रदेश की विभिन्न विधानसभाओं में स्पेशल कैंप लगा रहे हैं. हम लोगों को ये भी बताते हैं कि वो अन्य लोगों को वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए प्रेरित करें, जिससे चुनाव आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव का जो उद्देश्य है उसे पूरा होने में सहायता मिले और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके. धन्यवाद. जय हिंद. अच्छा भारती, आता वेळ आयला आमच्या आयकुप्यांक खातीर सुवात दिवपाचो. आयकुया. हाय, मैं NR प्रसाद बोल रहा हूँ राजाजीनगर बेंगलुरु से. निर्वाचन आयोग ने जो ये नया कार्यक्रम मतदाना जंक्शन शुरू किया है ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से, बहुत ही अच्छी कार्यक्रम है. और ये सिर्फ ज्ञानवर्धक ही नहीं है बल्कि संविधान के हमारे अधिकार और कर्तव्य को जगाता है और हमें जागरूक रहने के लिए प्रेरणा देती है. हर हफ्ते पूछे गए सवाल भी बहुत ही रोचक और दिलचस्प है. इस अवसर पर मैं ऑल इंडिया रेडियो निर्वाचन आयोग को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ. वा, तर अशे तरेचे रिकॉर्डिंग तुम्ही बी आमकां धाडपाक शकता. आणि हय, आमच्या थारावपी मंडळान वेचून काडल्यार आमी ताचे प्रसारण आमच्या ह्याच कार्यावळीत करतले. हय, आता फकत इतले लक्षात दवरचे की रिकॉर्डिंग एका मिनटा परस चड आसचे न्हय. तुम्ही व्हॉट्सॅपा वयल्यान आपले रिकॉर्डिंग धाडपाक शकता. आमचो व्हॉट्सॅप नंबर आसा 9999031950. वाह, ही तर बरी पद्दत आसा आयकुप्याक ह्या प्रोग्रामात वांटेकरी करपाची. अच्छा, तर कल्पना, आता मातशें आमच्या आयकुप्यांक सोंपे भाशेन हें समजाय की कशें ते ऑनलायन, मोबायल, कंप्युटर वा लॅपटॉपा वयल्यान आपले मतदाता वळखपत्र आधाराक लिंक करपाक शकतात. हय भारत, हे सामकें सोंपें आसा. ऑनलायन प्रक्रियेचे आयकुप्यांनी हे स्टेप्स फॉलो करचे. सगळ्यान पयलीं तुमी वेबसायटीचेर लॉगीन करून आपली नोंदणी करात. आता हे पोर्टलाच्या होम पेजीचेर इलेक्टोरल रोल नावाचे एक कॉलम दिसतले, ताचेर क्लिक करात. ताचे उपरांत आपलो वोटर आयडीचो डिटेल हाचेर नोंदयात. आता स्क्रीनीचेर उजवे वटेन फील आधार नंबर बरयल्ले दिसतले, ताचेर क्लिक करून डिटेल्स आणि एपिक नंबर घालात. हाचे उपरांत तुमकां रजिस्टर मोबाईल नंबर वा ईमेल आयडीचेर OTP येतलो. तो OTP घालतकच स्क्रीनीचेर आधार आणि वोटर आयडीचे लिंक जावपाचे नोटिफिकेशन दिसतले. अरे वा, आसा न्हय पुराय प्रक्रिया सामकी सोपी. हय तर हे तर सामकें सोपें आसा. आणि पळयात न्हय, उलयता उलयता वेळेचे भानूच उरलें ना. तर येयात, ह्या मदीं आमच्या आयकुप्या खातीर क्विजात वांटो घेवपाची संद हुकपाक नाका. हां, पूण पयलीं फाटले फावट विचारिल्ल्या प्रश्नाची करेक्ट जाप कोणे दिल्या ते सांगुया न्हय. फाटल्या फावटीचो प्रश्न आशिल्लो 1982 वर्सा खंयच्या राज्यांत EVMाचो पयले फावट वापर जाल्लो. आनी ताची जाप आसा केरळ राज्य. जायत्या जाणांनी जापो धाडल्या आनी तातूंतल्यान वेचून काडिल्ले जैतवंत आसात सुशांत कुमार डे, सॉल्ट लेक, कोलकाता, पश्चिम बंगाल. तुमकां परबी. तर हो आसा ह्या वेळेचो प्रश्न. EPIC आणि आधाराक लिंक करप सक्तीचे आसा वय? प्रश्नाची बरोबर जाप दिवप्या सगळ्या आयकुप्या मदल्या वेचीक एका भाग्यवान आयकुप्याक मेळटलें प्रमाणपत्र आणि पुरस्कार. तुमच्यो जापो आमकां सोमार मेरेन व्हॉट्सॲप नंबर 9999031950 चेर मेळपाक जाय. हां, आनी आपली जाप धाडटना मुजरत आपलो पत्तो आनी मोबायल नंबरूय आमकां धाडचो, जेणे करून आमी तुमकां संपर्क करपाक शकतले. तर भारती, आता निरोप घेवपाचो वेळ आयला. फुडल्या आठवड्यात हांगाच ह्याच वेळार आमी परतून मेळटले. तर चलात, मतदाता जंक्शनांतल्यान घेता निरोप. नमस्कार. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले, वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम. लोकशायेची सिस्टम.
मतदार जोडटले त्यांना जातले सोबीत नवे कनेक्शन, सोबीत नवे कनेक्शन. मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन. ही आशिल्ली आईची वळेरी मतदाता जंक्शन. तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी.